बरोबर. म्हणजे सगळ्यात पयलीं की तांच्यांनी एक्सेप्ट केलें की बाबा ह्या स्किमी भितर दम आसा आनी ह्या स्किमीच्या हातून भितर लोकांचे जे प्रश्न आसात जे म्हजें घर म्हणून जें आसा तें आपलें नांवार जावपाक जाय, सनद मेळपाक जाय, साकार जाता. आनी त्या खातीर तांच्यांनी आतां ह्या स्किमीक हळू आपणय भितर होमो वांटून लोकां मदीं वचपाचो हें केलें. तुमी हळदोणाय तो विशय पळयलो, आतां हांगाय हो पळय तोच विशय आसा. म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान ही जी स्कीम केल्ली आसा ही सगळे सर्वसामान्या खातीर आसा आनी तांणी ताचें स्वागत केलें. म्हणटकीर त्या स्किमीच्या हातूंत भितर म्हणजे हें वाडलें, TRP वाडलो. सो बरी खबर पाटपाची थंयच्यान. सेकंड थिंग आनी वेल्यान ज्या मनशांनी ह्या स्किमीक विरोध केलो हे लोकांकी सगळें कळटा. ही व्हडली हिपोक्रेसी. ह्या स्किमीक विरोध केलो, वेलांतल्यान वॉकआवट केलें, उबे रावन ताजो निशेध केलो, भायर विधानसभेच्या भायर येवन दिसते तें नाटक केलें बसपाक जाय म्हणून. एक वर बसत कितें एक 10 मिनटां बसले, फोटो सगळो छापून बीन हाडलो आनी सरकाराचेर बरें एटॅक केलो आनी सगळें सोडून मागीर लास्टाक कितें मिनाई वत्यातली कडी घातली जातली. सर तुम्ही एज अ चीफ ऑफ स्पोक पर्सन आणि प्रेसिडेंटान वेलकम केलं की काँग्रेसाचो, तुम्ही कशें पळयता? म्हाका खूब अभिमान दिसता आनी बरें दिसता की आज काँग्रेसीन जे पळय विरोध केल्लो, जे विरोध करताले म्हणजे सर्वसामान्य जनतेक जेन्ना गोंयकारांक फायदो जातालो तेन्ना आनी विरोध केलो आनी जेन्ना गोंयकार सगळे उठले आनी ही स्कीम आमी हें केली, भायर लोकांक वाटली, फॉर्मां वाटली, तेन्ना हे सगळे येवन आपूण आतां फुडें सरले. सो हाजी काँग्रेसीची हिपोक्रेसी पयलीं पासून म्हणजे जे 60-70 वर्सां पर्यंत अशेंच तांगलत दवरप ही तांची संवयच आशिल्ली. काँग्रेसीन सवय कांय करूना, 60-70 वर्सां गेली ते राजकारण करतात, ते फक्त लोकांचे प्रॉब्लेम्स कशे ताकळत दवरप आनी भारतीय जनता पार्टी करता कशे प्रॉब्लेम सॉल्व करप आनी लोकांक बरें राजकारण दिवप हें दिवप म्हाका दिसता आज दाखोवन दिल्लें आसा. आनी त्या खातीर आज जे काँग्रेसीन केलां पयलीं आमी आंदोलन पयलें आमी ताचें स्वागत करता. म्हणजे देर आहे दुरुस्त आहे म्हणटा तशें आनी गोंयकारांक हाचे बेनिफीट मेळचे आनी मॅक्झिमम मेळचे. हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमीय सगळे कंपनीक सांगा म्हणून, तुमी आनी ऑब्जेक्शन हाडनाकात म्हणून. जेन्ना तुमकांय दिसता ही स्कीम बरी म्हणून तेन्ना सगळ्या गोंयकारांक बेनिफीट मेळचे अशें म्हाका सांगूंक दिसता.